आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मेन मुद्दो म्हणजे ॲप बेस्ड टॅक्सीक ओपोज करपाक, जी ओला उबर सरकार हाडूंक सोदता म्हणटा न्हू तेका अगेन्स्ट, तेका ओपोज करपाक लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. जी गोष्ट फिजिबल ना ती गोष्ट सरकार आमच्या लागूंक सोदता आनी ते गोष्टीक लागून आमी ओपोज करता हेका. कित्याक जी ॲप बेस्ड टॅक्सी आहा न्हू ती खंयसरूय वतात ऑल ओवर द ग्लोब, ती फक्त मेट्रोपॉलिटन सिटीन चलता. जर इंडस्ट्रियल हब आहा, मोर देन 2 crores पॉप्युलेशन आहा थंयसरूच चलूंक शकता ही. कित्याक महाराष्ट्रान ही चलना खंयसरूच, फक्त बॉम्बे आनी पुना जावं कसली मेट्रोपॉलिटन सिटी आहा थंयसरूच चलूंक शकता. सरकारान एक इनिशिएटीव हाडलो 4 वर्सां पयलीं गोवा मायल्स म्हणून ॲप बेस्ड टॅक्सी. पण आमी 4 वर्सां ॲप बेस्ड टॅक्सी सरकारा वांगडा झगडटाले, बट सरकार सीएमान दिसा सांगलें की इट्स अ फेलियर म्हणून. ॲप बेस्ड टॅक्सी फेलियर कित्याक फिजिबलूच ना, सरकारूय खबर आहा ती फिजिबल ना. जी गोष्ट फिजिबल ना ती आमच्या माथ्यार हाडून आमचो पारंपारीक जो वेवसाय चल्ला, आमी आतां सरकारान मिटर लायला, त्या मिटराचेर आमी बिझनस करता. जाल्यार इतकी वर्सां हो जो धंदो आमी स्टेक होल्डर म्हणून वाडयल्लो आहा, सरकार आयज हो आमच्या हातींतलो बिझनस काडून प्रायवेट प्लेयराच्या हातीन जावं कॅब एग्रिगेटराच्या हातीन दिवंक सोदता आनी आमची अरावंड 25,000 फॅमिली रस्त्यार हाडूंक सोदता. सो सरकारान प्लीज हेचेर विचार करून ॲप बेस्ड टॅक्सीचो जो प्रपोजल हाडला ओला उबराचो तो फाटीं घेवपाचो आनी आमकां एका सिस्टमान बसयला पळय जो मिटराचेर तसो आमी मारपाक रेडी आहा भाडी. आनी ह्यो ॲप बेस्ड टॅक्सी पळय जे गोवा मायल्स हाडलो तो स्क्रॅप करपाक सरकारान आनी ओला आनी उबर हाडपाचो ना. सो ओपोज करपाक लागून आमी आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आता जाला की ना तूं आतां एक फॉर एग्जाम्पल एक म्हाजी टॅक्सी आसा, म्हाजी टॅक्सी जर रिप्लेस करपाक जाय न्यू टॅक्सी घेता, तो जो मिटर पयलीं घातला न्ही तो मिटर ताका बसना म्हणटा ते न्यू मिटर घालपाक जाय म्हणटा. ही कसली आनी तेंची आनीक ते म्हाका कळना गव्हर्मेंटाचें. ऑलरेडी आमी मिटर एक्झिस्ट घेतला 11,000 भरून, तोच मिटर ताका बसोवंक मेळना म्हणटा ते. हें कितें तें कळना म्हाका. तुम्ही आज म्हणता तुम्ही मिटराचेर चलोवपा रेडी आहा म्हणटा पळय, सो तुमकां दिसता मिटर फिजिबल आहा म्हणून? कितें जाणा मरे, मिटराच्याच बद्दल सांगता तुका. आतां गोंयांत तो त्या दिसा स्टेटमेंट गेला की आमी मिटर यूज करिना. आमी तुमकां खबर आसता स्टार्टींग मिटराक ओपोज करतालो आमी. म्हणल्यार ट्युरिस्ट व्हेकलाक खंयच मिटर येना. तुमी ऑल ओवर इंडिया पळयशीत ट्युरिस्ट व्हेकल आहा. आमच्या गोंयांत 3 तरेचे गाडी आसा, एक येल्लो ब्लॅक आसा, एक ऑल गोवा ट्युरिस्ट आहा आनी एक ट्युरिस्ट आहा. आख्खे इंडियेक पळयशी ट्युरिस्ट व्हेकल म्हणटा त्या खंयसरूच मिटर ना. इवन तुमी पळयला आसतले एमएच गाडयो महाराष्ट्राच्यो गाडयो इलेक्शनाक हाडलेल्यो तुमी पळयला आसतले भोंवता तेका मिटर ना. सो आमी तेच परतून सरकाराक सांगताले की आमकां मिटर येयना, तेंच्यांनी बाय फोर्स घातलो आमी घातला. प्रॉब्लम कितें सांगता तुका, आमी चडशे हांगा पळय चडशे आमी स्टार हॉटेलाक काम करता, म्हणजे आमच्यो गाडयो थंय चलता. आतां स्टार हॉटेलाक कितें जाता, आमी पयशे खंय टॅक्सीकार घेयना, पयशे कावंटर चार्ज करता. सो गेस्टाक आमकां थंयसर मिटर घेवपाक चान्सूच येना की गेस्ट आमकां पेच करिना, तो हॉटेलाक पे करता कितें. सो हॉटेल आमकां मागीर 15-20 दिसांचो म्हयन्यान पे करता. एक ती गजाल जाली. दुसरी आयज तुमी नोट करशीत, गोवा ऑल ऑफ सडन एक डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जाता. डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जाता तेन्ना आख्ख्या इंडियेक ट्रॅव्हल एजंट आसता. ट्रॅव्हल एजंट आसता पळय एक पॅकेज घेता. ते पॅकेज म्हणजे कितें, तितून हॉटेल टॅक्सी हे सगळे ते पॅकेज करून गेस्टाक एक पॅकेज दिता. आतां जेन्ना पॅकेज दिता आमकां ट्रॅव्हल एजंट एक पॅकेज अमावंट दिता, एक तो 10-15 हजाराचो एग्री जाला तो. तेतून कितें जाता, कस्टमराक मिटर यूज करपाची गरज येना की कस्टमर पेच करिना. हे एक जालें. सेकंडली आनी एक इम्पॉर्टंट तुमकां सांगता, आतां प्रॉब्लम एक मिटराचो कितें जाला, सरकारान रेट दिला पळय ती सिटींग कॅपेसिटीचेर दिवंक ना, ऑन सीसी बेसीस दिला. आतां गेस्ट एक एअरपोर्टार लँड जाता, समज एक कपल आहा तेणें समज एअरपोर्टार एक डिझायर घेतली, ताका डिझायर मेक किंवा ती गाडी समज पेट्रोल जाल्यार पेट्रोलाचो किलोमिटराक इल्लो 26 रुपीज. एक 40 किलोमिटराक समज तो येयलो, तेजी जर्नी समज एक हॉटेल एअरपोर्ट टू 40 किलोमिटर डेस्टिनेशन तर 1200 रुपया जाली. वयता आसतना समज ताका बाय चान्स धाकटीच गाडी डिझल गाडी मेळ्ळी जाल्यार ते कितले जाताले, तेजे 1600 जाताले. हेका रिजन कितें, तेका सीसीचेर रेट दिला ती 43 रुपीज. आतां हितून कितें जातलें, गेस्ट येता तेन्ना 1200 रुपया, वयता तेन्ना 1600. गेस्टान म्हाका लागीं एक छोटा गाडी, हमको चाहिए छोटा गाडी. गेस्टान सीसीचेर गाडी मागोवंक ना. हेजेर परतून कितें जातलें, टॅक्सीकारांक लुटले. सो हितून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक खबर ना तेंच्या रेट ही पयलीं तेंच्यांनी सारकी करची. हितून कितें परतून जातलें, टॅक्सीकार लूट राय. जे बेन्सीन ते दिसा एसेंब्ली क्वेश्चन रेज केलो हो तो इशू आसा. सीसीचेर रेट दिल्ले, हांगा सिटींग कॅपेसिटीचेर दिवंक ना. सो 2 गाडयेक 2 रेटी आसा. आतां तुका सांगता अर्टिगा पेट्रोल आहा, डिझल आसा. अर्टिगा पेट्रोल गाडयेक एक रेट आसा, डिझल गाडयेक एक रेट आसा. आतां किंवा आमी काम करता किंवा आयज गॅस गेलो पेट्रोल गाडयेक, तेका एक अमक्या रेटीन गाडी पडटली, फाल्यां डिझल गाडयेक गेलो अमक्या रेटीन. तुका कितें जातलें, एसने लुटा परतून कंप्लेंट, एलिगेशन कोणाचेर आमचेर, ही फॉल्ट कोणाची, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाची. तेंच्यांनी दिता आसतना रेट आमकां सिटींग कॅपेसिटी दिवंक जाय आसली न्हू. निमाणें कितें जाता, एलिगेशन आमचेरूच येता. आतां हितून फॉल्टी कोण, आमी काय डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट. हे सीएमान आन्सर करचे. सीएमान तेजो जेन्ना बेन्झीन इशू रेज केल्लो, सीएमान हे बोलतेच सांगले बट हो जेन्युइन इशू आसा. हितून समज तूं पयशीत 80% गोंयांत ट्युरिस्ट व्हेकल ज्यो हॉटेलाक ऑपरेट जातात मिटर यूजूच करूं शकना की गेस्ट डायरेक्ट क्लायंटाक पे करिना कस्टमर. आता तुम्ही कितले जाणांनी मिटर बसयला टॅक्सी घेवन?
एज पर सीएमाचो रिप्लाय ऑलमोस्ट 9-10,000 ड्रायव्हरांनी टॅक्सी बसयल्ले मिटर बसयल्ले आसा. आतां प्रॉब्लम कितें जाला, थोड्यांच्यो गाडयो आतां बाकीचे तूं म्हणटलो कित्याक बसोवना, थोड्यांच्यो गाडयो स्क्रॅप जाल्ले आसा, थोड्या दुसऱ्या कामाक गेल्ले आसा, तेंच्या कडेन पयशे त्या वेरियस रिजनाक आनी बाकीचे ते बसोवंक पावना. सोल्युशन कितें आतां सोल्युशन म्हणजे कितें आहा पळय, सोल्युशन आमी आतां टॅक्सीकार आमी म्हण सोल्युशन काडूं जाय, कारण हो सोल्युशन अक्रॉस द टेबल. आमी इतली वर्सां मागता अक्रॉस द टेबल बसया. 2 वर्सां आदीं तुमकां खबर आसतली आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांक मिटींग बरी जाल्ली मिटींग, आनी ताणें सांगलें विदीन फ्यू मंथ्स आमी इशू हो सॉल्व करया. अजुनूय आमी तुमच्या थ्रू सरकाराक विनंती करता आमकां अक्रॉस द टेबल बसोवचें. एक कितें सरकार पॉलिसी हाडटलो आमकां कॉन्फिडन्स परतून कॉन्फ्लिक्ट जातले, त्या खातीर कितें म्हणटा वन्स अँड फॉर एवर अक्रॉस द टेबल बसया, कितें आसा इशू आमचे ते रिजॉल्व करया आनी एक बरें सोल्युशन टॅक्सी खातीर हाडया.